बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. आयचे मिसाचे बलिदान आंबेडीदाव सोपून केल्या जुसे इश्तेवाव रेमेडियोस फेर्नांडीस आनी लोर्दिना फेर्नांडीस. देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोरमता माटिल्डा फेर्नांडीस. देवान तिका आपल्या आशिर्वादान आपल्या देण्यांनी बोल्ल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन देवाक मानता ते भाशेन वांटो घेवंक ह्या वेळार आमच्या काळजा मनाची आमी तयारी करुया. आनी सगळे आमच्या पातकाची दूख धरून देवाचे काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणदो मोसगुनी हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत बाकीवून सदांच जागवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं. आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. देवा आमच्या तालुका जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. ह्या गुटांत वांटो घेवन आमच्या सोडवणाऱ्याच्या पुनर्जीवनपणा खातीर आमी सदांकाल संतोश भरीत आसो शे कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आतेनांतलो भायर सरून पावलो कोरिंताक गेलो. थंय जल्मान पोंताचो अकिल्या नांवाचो एक चिदेव ताका मेळ्ळो. तो आपले बायले प्रिसिला बरोबर निकतोच इतालियाक तान आयलोलो. कित्याक सगल्या जुदेवांनी रोमा शारांतले भायर सरचे म्हूण क्लाउदिसान हुकूम घाल्लो. पावलो ताजेशी गेलो आनी आपल्या सारको तीम धंदो कोत्तालीं देखून तांच्या सांगाता तो रावलो आनी तांच्या बरोबर वावर करतालो. कित्याक तीं ताच्या भाशेन तोंबू करपी. दर सोणवाराक देवस्थानांत तो वाद विवाद चलतालो आनी जुदेवांक तशें ग्रीकांक बावड दवरूंक घेवंक सोदतालो. सिलास आनी तिमोत मासोदेनेक तावन पावले तेन्ना सगलो वेळ देवाचें उतर परगटून तो सादतालो आनी जेजू अभिशेक म्हूण जुदेवांक गोवाय दितालो. पूण ते ताचेर कळपले आनी ताका निंदेची उतरां उलोवंक लागले तेन्ना आपलीं आंगोस्त्रां फाफडून ताणें म्हणलें, तुमचें रगत तुमकां बुजूं.
म्हजे पालयेन हांव निर्मूळ. आतां तान हांव विदेशांची वेतलो. थंयसरलो भायर सरून तो जुस्तूत म्हणलेल्या कोण एकल्यागेर गेलो. हो देवाक बसतालो आनी ताचें घर देवस्थाना लागीं आसलें. क्रिस्पान देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यान ताच्या कुटुंबान सुमयांचेर बाबाड दवरलो. कोरिंतांतल्या जायत्या लोकांन पावलुचें आयकून सोत मानलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जातलो. शेकान शेक प्रिथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली म्हणुया. शेकान शेक प्रिथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं उचोरयां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवून दिली. जबाब. शेकान शेक प्रिथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुलयेतान आपलो तीर विस्वासी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण पोटकुरतली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. शेकान शेक प्रिथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रिथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वीचे गणगणान सर्वेस्पराच्या मनाक कुशाल गितां घडोवन गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकान शेक प्रिथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गाराक सगळीं उबी रावुया. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां अनाथ कुशीं जाणचो ना, पूण तुमचेशी येतलो आनी तुमचीं काळजां कुशलकायेन मुरगोडटलीं. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. सुवावा परमुडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात. ताच्या शिसांतल्या कांय जाणांनी एकामेकाक म्हणलें, तो सांगता, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात आनी हांव बापाशी वेतां. हें तो आमकां म्हणटा तें कितें? तर ते म्हणटाले, थोड्याच वेळान अशें तो म्हणटा तें कितें? तो सांगता तें आमकां समजना. ते आपणा कडेन विचारूंक करताले म्हूण जाणो जावन जेजून म्हळें, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी आनीक थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात. अशें हांवें म्हणलां ताचो अर्थ तुमी एकामेका कडेन विचारतात. हांव तुमकां सोत सांगता, तुमी रडटल्यात आनी पिरगोतल्यात, पूण संवसार कुशालबुरीत आसतलो. तुमी कोंती बरीत जातल्यात, पूण कोंतीचे बोगलेक तुमकां मेळटलो संतोस. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे.
मोगाच्या इश्टानो एक तरणाटोकूय दिसपट्टी मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतालो आनी जितले फावटी तो मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतालो तो एका जाणट्या मनशाक पळयतालो आनी ह्या जाणट्या मनशाच्या तोंडार सदांच एक हांसो आसतालो. तो जिवितांत खऱ्यांनीच खुशालकायेन संतोशान भरलेलो मनीस म्हूण तो पळयतालो. आनी एका दिसाक ह्या तरणाट्यान वचून ह्या मनशा लागीं विचारलें, तूं तुज्या जिवितांत इतलो संतोशी खुशाल भरीत आसा हाचें कारण कितें? आनी तेन्नाकूय ह्या जाणट्या मनशान आपल्या बोल्सान हात घातलो आनी ताच्या बोल्सान एक कागदाचो कुडको आसलो आनी ह्या कागदाच्या कुडक्याचेर अशें बरयलेलें आसलें, फ्रेट नॉट, गॉड लव्स यू. घाबरूं नाका, देव तुजो मोग करता. फेंट नॉट, गॉड होल्ड्स यू. आनी फियर नॉट, गॉड कीप्स यू. फ्रेट नॉट, गॉड लव्स यू. फेंट नॉट, गॉड होल्ड्स यू. आनी फियर नॉट, गॉड कीप्स यू. आनी बाबीनो ह्या मनशान म्हणलें, हें तुज्या जिवितांत जरी तर तुवें पाळलें जाल्यार तुज्या जिवितांत तूं खुशालकाय अणभवूंक पावतलो. आयज शुभ वर्तमानान बाबीनो आमी शिसाच्या जिवितांत उत्सांबोळाय खोंत आयलोली आमी पळयता. दे आर इन द्या सिट्युएशन ऑफ अनसर्टनिटी. जेजू तांकां म्हणटा, थोड्याच वेळान हांव तुमचे सांगाता आसतलो आनी थोड्याच वेळार हांव तुमच्या सांगाताक आसचो ना. हें कशें घडोवंक जाता हें शीस जेजू लागीं विचारतात. आनी तेन्ना जेजू तांकां म्हणटा, हांव तुमचे बरोबर आसचो ना म्हणल्यार म्हज्या मरणा वरवीं तुमी म्हाका अणभवचे नात, पूण थोड्याच वेळान हांव तुमकां परतून भेट दिवंक येतलो. पूण बाबूनो ह्या शिसाच्या मनांत तें आटापूंक जायना जालें आनीक ते तांकां शीस ताका म्हणटाले. थोड्याच वेळान अशें तो म्हणटा तो कितें? जायते फावटी बाबूनो आमच्याय जिवितांत अशें कोश्ट, दूख, पिडा, घडयेक अनसर्टनिटी, घुसपा गोंदळ येता तेन्ना जेजू आमकां म्हणूंक सोदता जाय, थोड्याच वेळान घडयेक तुमी तुमच्या जिवितांत खुशालकाय अणभवूंक पावतल्यात. थोड्याच वेळान तुमच्या जिवितांत वस्तू हांव दाऱ्यार घालतलो. थोड्याच वेळान घडयेक हांव तुमच्या जिवितांतली वाट तुमकां उक्ती करतलो. पूण घडयेक शिसा भाशेन आमी घडयेक जायते फावटी म्हणटा, थोड्याच वेळान अशें म्हणटा तो कितें? थोडोच वेळ म्हळ्यार कितलो वेळ काय? कितले म्हयने जाले, कितलीं वर्सां जालीं हांव ह्या कोश्टांत आसा आनी थोडेच वेळ जेजू सांगूंक सोदता तें कितें काय? बाबूनो जेजूच्या जिवितांत आमी पळयल्यार असल्योच कोश्टाच्यो घडीतो जेजूच्या जिवितांत आयल्यो. मोमेंट्स ऑफ अनसर्टनिटी, मोमेंट्स ऑफ पॅनीक. आनी कसल्या वेळार जेजून आपलो पूर्ण विस्वास आपल्या देवा बाबाचेर दवरलो आनी ह्या संकोश्टांतलो, कोश्टांतलो जेजू कोण भाशेन भायर सरलो तें आमी पळयता. आयज जेन्ना ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेता आसतना हेंच जेजू आमकां सांगूंक सोदता. फ्रेट नॉट, गॉड लव्स यू. फेंट नॉट, गॉड होल्ड्स यू. फियर नॉट, गॉड कीप्स यू. हीच कृपा ह्या आल्तारार येतल्या जेजू लागीं आमकां मागून घेवया. बिटोने वेळार आमी गायन गावया. निश्कोलोक निर्मोल उंडो, C27, पेज 39. C27, पेज 39. Felice la vita
म्हज्या भाव भयणींनो, मोशाने तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दाखले बलिदान आपल्या मानांत आणि मोहिमेत आमच्या आणि आखी भोगीत सुविचार देवाक सर्वेस मानून घेऊ. भोव व्हडत्या देवा आमच्या मोगाळ बाबा, दुपावरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमोळ तुजे मुखार सोडून दी. ओतम्यार आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फावो ती परी वांटो घेवंक कोंदवाळेन आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पुणू ती करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या तोपाशान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लांब युग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोपूर्णायेक पावलो. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Bovit, 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 dolbaraco सर्वेस्पोर तूं. Bovit, 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 dolbaraco सर्वेस्पोर तूं. Zorgani संसार बोला, तुझ्या वय बोला. Zorgani संसार बोला, तुझ्या वय बोला. Utsolgi, 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 tuka zorzo. Sorvesporaci navi, jedna takazo. Sorvesporaci navi, jedna takazo. Utsolgi, 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 tuka zorzo. बाबा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मुडलोत आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदकात दिवन बाबडताचो गोड परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्शोनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शोनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंड आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरचुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरी देवाचे माये सांगाती बागयोन सुसे तेचो पोती बागयोन धर्म दोता बागयोन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ह्या वेळार ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यांक बक्षिता. तुजें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उद्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जोडाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावुया. जिविताचे उदक जिविताचो उंडो D23 560 D23 पेज 60.
सगळी उभी राहूया. प्रार्थूया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्शनपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या स्वयंभाग तूं कोदलायताय आनी ते नव्यान करून आमकां सस्नाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडफोड आमच्या जिवितांत चोडय. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं. आनी सर्व पदवेता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार. शेवटाक आमी गायन गावया. सांगातान सोलुया. F18 पेज 94. F18 पेज 94.